पाळोळे दर्यावेळेर एक व्हड हॉटेल प्रकल्प येता आणि तो बेकायदेशीर आसा म्हण नगरसेवक दयानंद पागी उलयला। मात ज्या वॉर्डात हो प्रकल्प येता ताचो नगरसेवक दिवाकर पागी म्हणटा ह्या प्रकल्पाक सगळे सरकाराचे दाखले आसात आणि मुख्य अधिकाऱ्यान ह्या प्रकल्पाची फायल पास केल्या। हे विशीं नगराध्यक्ष प्रार्थना नायक गांवकर हिका विचारले तेन्ना मुख्याधिकाऱ्याकडल्यान मंजूर जाल्ली फायल आपले कडेन सह्ये खातीर येता। जर एखाद्या प्रकल्पांतल्यान गांवच्या लोकांचो विकास जाता जाल्यार आपलो ताका पुराय तेंको आसतलो अशें तिणें सांगलां। आरडेस्को खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। हांवें आयकल्या प्रमाणे थिंगा मोठ्यान एक 40-50 रुमाचें एक व्हडलें हॉटेल प्रोजेक्ट येता म्हणून, आनीक ह्या हॉटेल प्रोजेक्टा लागून थिंगा कमी कमी रूख आनी कमी कमी 200-300 माड मारपाची तेंगेली योजना आसा। आमकां ह्या कावन्सिला मुखार हो प्रोजेक्टा फायल येयला ना, तेमी भायल्या भायर हे परमिशन दिलां। पण सीओन कशी पास केलें अशें दिसता तुमकां हेजेर? हांवें विचारलें चीफ ऑफिसराक, चीफ ऑफिसर म्हणटा कितें लास्ट टायम त्या चीफ ऑफिसरान तें दिलें म्हणून। पूण आमकां काळोखान दवरून खंयच्या कावन्सील मिटिंगे दवरनासतना, कावन्सील मिटींग आपयनासतना येदोळ प्रोजेक्टाक पावळे सारके भागांक ज्या भागांक पयले कितलेशे डेमोलेशन जालाय इलिगल म्हणून मोडलाय ह्या म्युन्सिपाल्टीन, आनी असले भागांक येदोळ प्रोजेक्ट येवप म्हणलें जाल्यार हें सादारण गोश्ट न्हय। म्हाका 100% हे कित्याक कावन्सिला मुखार येवप ना म्हळ्यार कितें तरी हितून हे भानगडी आसा दिसता। जर तो प्रोजेक्ट लोकांच्या हिता खातीर आसा, फाल्यां थिंग कोण कस्टमर येतले, ते कस्टमर सरावंडींग एरिया जावं बीच सायडीक जितले पळय आउटलेट आसा, बिजनेस लायन आसा, ते सगळे लोकांक तेजो बेनिफीट जातलो। पूण हे 200 मिटराच्या भायर एक सादारणसो प्रोजेक्ट जर उबो जाता आनी तेजो जर बेनिफीट जर गांवच्या लोकांक जाता जाल्यार हांव तेका सपोर्ट आसा। जर तो जो प्रोजेक्ट जाता आसतना गांवच्या लोकांक अगेन्स्ट करून जर तो कितें करता जाल्यार हांव कंप्लिटली तेजे अगेन्स्ट आसा। जेन्ना फायल इनवर्ट जाता तेन्ना ती सीन म्हण म्हाका येता, फक्त हांव ती सीन म्हण सायन मारता। उरले ते हें आसा तेजी फॉर्मेलिटी उरली आसा ती टेक्निकल सेक्शन पळयता आनी टेक्निकल सेक्शन पळयता ते इंजिनियर आनी सिवोली काम ती फुडें कितें जाता ते ताका लायसन दिता काय दिना तें मागीर म्हाका कळना। दयानंद पागीन एक म्हणल्यार कितें एक माड मारपाक एक फॉरेस्ट एनओसी दिता, पण तेणें पयलीं जाणून घेवचें की ते फॉरेस्ट दिना, ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिता। जेन्ना 10 माडाच्या वयर जर माड मारची पडटा जाल्यार ती फायल मिनिस्टरा फुड्या वयता, आनीक मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तो रमेश तवडकर आसा। तेन्ना सरकार हो तेंचोच आसा दयानंद पागीलो, आनीक तो तेगे खास सामकी हें आसा, तेगे सरकार तेगेलो मिनिस्टर तेगेलो जाल्यार जी फायल तेजे फुड्या पावल्या ती तेणें स्टॉप करून दवरची। तें मिनिस्टराक सांगचें की जी फायल जेन्ना मिनिस्टरा फुड्या पावता ती तेणें पळोवपाची आसता आनी तेणें तेजेर जर एक्शन घेवपाची। अशें प्रोजेक्ट जर आमगे ट्युरिजम जर वाडटा जाल्यार अशें आमगे डिक्षा होल्डिंगा सुद्दां पयलीं लोकांचो अपोज आसलो, पूण आतां तें बरें चलता आनीक लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक सुद्दां कामां मेळटा। जर आमगे बरें जाता जाल्यार असले प्रोजेक्ट पयलीं स्टार्टिंगाक अपोज येताच, पूण मागीर ते बरें जाता जाल्यार तेका अवश्य करपा जाय। जर तेजे तर लागून कितें लोकांक प्रॉब्लेम जाता जाल्यार हांवूय बी लोकां बरोबर आसतलें। जर प्रॉब्लेम क्रिएट जाता जाल्यार हांव लोकां बरोबर आसतलें, म्हाकाय लोकां दुखोवन म्हाका तें करपाचें ना।